सरकारान राज्य नागरी सेवेंतल्या आनीक 26 अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो केल्यात. तशेंच 10 अधिकाऱ्यांकडेन अतिरिक्त पदाचो ताबो दिला. येवपी 2 दिसांत आनीकय कांय अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो करपाच्यो आसात. सरकारान जाहीर केल्ल्या आदेशा प्रमाण प्रदीप नायक हांकां दारबांदोडेचे उपजिल्लोधिकारी, सुधीर केरकर हाका बार्देस प्रथम उपजिल्लोधिकारी, गुरुदास देसाय हांकां खाण खात्याचे पयले आनी तिसरे उपसंचालक, नेहा पानवेलकर हाका उच्च शिक्षण आनी तंत्र शिक्षण खात्याचे उपसंचालक पद आनी पुंडलीक खोर्जुवेकर हाका साश्टीचे द्वितीय उपजिल्लोधिकारी म्हण निवड केल्ली आसा. मजगतीं 10 अधिकाऱ्यांकडेन वेगवेगळ्या पदांचो अतिरिक्त ताबो आयला. शिवाजी देसाय हांचे कडेन अग्निशामक दलाचे उपसंचालक पद, उमाकांत कोरखणकर हांचे कडेन गोंय उद्योगीक विकास महामंडळाचे सरवेवस्थापक पद, दिपेश प्रियोळकरा कडेन पंचायत खात्यांत उत्तर गोंयचे उपसंचालक पद आनी केदार नायका कडेन फोंडेंच्या राजीव गांधी कला मंदिराचे वांगडी सचीव पदाचो अतिरिक्त ताबो दिला. रामचंद्र गावडे हांचे कडेन कुडचडे काकोडा पालिकेचे मुख्याधिकारी पद तशेंच कुडचडे रवींद्र भवनाच्या वांगडी सचीव पद, स्नेहल प्रभू कडेन दक्षिण गोंय उपजिल्लोधिकारी महसूल, शिवानी बोरकर हांचे कडेन उपसंचालक अपनागर, कबीर शिरगांवकर हांचे कडेन उत्तर गोंय कोमुनिदाद प्रशासनाचे पद, रोहित कदम हांचे कडेन केपें पालिकेची मुख्याधिकारी पदाचो जाल्यार सागर गावडे हांचे कडेन मध्यवर्ती कोमुनिदाद विभागाच्या प्रशासक पदाचो अतिरिक्त ताबो दिल्लो आसा. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट.